मुखेलमंत्र्यान गोंयांत येतकच नव्यान नेटान आपल्या कार्याक राज्यांत सुरवात केल्या। पावसाळ्या अधिवेशनाचे दीस वाडोवपाची मागणी करपा बदला गोंयच्या हिताचे प्रश्न विरोधी पक्षान विधानसभेत मांडचे। बेश्टो बहिष्कार घालून अधिवेशनाचो वेळ पिड्ड्यार करचो न्हय म्हण भाजपा पक्षाचो सुभाष फळदेसाय उलयला। आरडेक्सका खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। अपोजिशन लीडर बाबू कवळेकर हांणी मागणी केल्ली आसा विधानसभेचें अधिवेशन वाडोवन दिवचें। म्हाका दिसता की आमी आयज 2 दीस विधानसभा बजेट सेशन बजेटाचेर जातले चर्चा जातली, ताचे नंतर डिमांड्स जे मान्य करून घेवपाक पडटले हे सगळे आनी सकाळ फुडें आमच्या प्रश्नोत्तराचो तास आसतलो। हाचो जर बरे तरेन तांणी मेळ घालून उपयुक्त अशे क्वेश्चन बहिष्कार घालनासतना नाकासतना सेशन एडजर्न करनासतना गोंयचे दृश्टीन हिताचे अशे निर्णय घेवप, प्रश्न मांडप, ठराव मांडप, आमची बिलां पास करून बिलां चर्चेक हाडप हें अत्यंत गरजेचें। जे 6 वर्सांक आमी काँग्रेसी कडच्यान लोकांनी अपेक्षा केली पूण पळोवना। बिलां खुबशीं बिलां अशी सरासर पास जायत वतात, तेजेर चर्चाय जायना, अभ्यासय जायना। म्हाका दिसता की ह्या सेशनाच्या दरम्यान काँग्रेस पक्षाक नवो अध्यक्ष मेळ्ळा, तांणी तांकां घेवन अभ्यास करपाची गरज आसा। कारण सरकार म्हटले नंतर फक्त सत्ताधारीच नासता, लोकांची जे प्रश्न आसात ते विरोधकांनी विरोधी पक्षांनी मांडपाचे आनी तातूंतल्यान गोंयचे किंवा खंयच्याय राज्याचे हित साधप हे अत्यंत गरजेचें आसा। म्हणून ह्या दोन्ही प्रश्नाचेर म्हाका दिसता की गिरीश चोडणकरान हो विचार करपाक जाय, एक संघ आपल्या आमदारांक दवरपाक जाय आनी तातूंतल्यान बरे फलीत पार्टी खातीर आनी गोंयच्या खातीर करून घेवपाक जाय। तेंच्या पासत नागरी सुविधा केंद्र चालू केल्ले आसा आनी मुख्यमंत्र्यान सांगला की येता ते 6 महिन्या भितर संबंध्य गोंयभर जे 12 तालुके आसात हांगासर ही सुविधा आमी चालू करतले। हे सुविधा अंतर्गत कोणाची रेजिडेंट सर्टिफिकेट आसत, इनकम सर्टिफिकेट आसत, डायव्हर्जन सर्टिफिकेट, साउंड परमिशन, कन्वर्जन, पार्टिशन आसत, म्युटेशन, बाकीच्यो जायत्यो गोष्टी हितून येता। हे सगळ्यांचे जर परमिशना व कितें आसत जाल्यार ही एकाच जाग्यावरसून करपाक शकता। तेका लागून गोंयच्या लोकांनी हे सुविधेचो फायदो घेवचो आनी सरकारान जे भाशेन उतर दिल्ले आहा काल की आपण हे संबंध गोंयभर करतलो की ते सरकारान बेगीतल्या बेगीन करचे।